उठा संघटनेच्यो 3 मागण्यो भाजपा सरकारान पुराय करच्यो अशी मागणी उठा संघटनेन मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केली। अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण, शेड्युल्ड एरिया आनी ट्रायबल काउन्सिल ह्यो 3 मागण्यो भाजपा सरकारान पुराय करच्यो अशें उठाचें म्हणणे। ह्या वेळार प्रकाश वेळी, विश्वास गावडे, सतीश वेळी, दुर्गादास गावडे, रुडॉल्फ फर्नांडीस आनी मोलू वेळी हाजीर आशिल्ले। आमची अपेक्षा आसात जे काही आमचे फक्त 12 मागण्यो आसल्यो ज्यो घटनेनुसार आसल्यो त्या मागण्यांचो सुद्दां नवीन सरकारान सहानुभूतीपूर्वक विचार करचो। आमचे तांकां सुद्दां सहकार्य आसतलें। काही विशय केंद्रीय स्तराचेर आसात, प्रामुख्यान राजकीय आरक्षण हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अखत्यारीत आसा। शेड्युल्ड एरिया हो सुद्दां केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आसा आनी काउन्सिल, ट्रायबल काउन्सिल हे काही पूरक स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हांच्या सहकारान सुटावे जातले।